नमस्कार, बोळे प्रुडंट खबरो. कुळ कायद्याचे प्रकरण बीजेपीच्या आंगार. कुळ विचारतात मंत्र्यांक जापो. आल्लेकारा उपरांत तेरेखोल पार्सेकार टार्गेट. मुख्यमंत्री म्हणटा पयलीं इलेक्शन मागीर दुरुस्ती. ओडीपी बीजेपीचे पद्धतशीर करप्शनाचे टूल. टीसीपीचे नेम खुट्याळाक. लोकल ऑथॉरिटीच्या राज्याक कांयच खबर ना. इलेक्शन फंडाचो बीजेपीचो प्लान. दिगंबर तापलो. बीसीसीआय फंड फ्रॉडाच्या आनीक एका केशींत अध्यक्ष चेतन, त्या वेळचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार, तेन्नाचो ट्रेजरर बाळू फडके आणि आताचो ट्रेजरर मुल्लाचेर इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाचो आनीक एक एफआयआर. बीजेपीचे इलेक्शन मॅनिफेस्टोचे काम सुरू. लोकांचे सुचोवण्यो घेवन मॅनिफेस्टो. 2 मोबायल युनिट्स खासा वेबसायट करतले. हायवे बार बंदीचेर कपला काठ्यो. आणि आय लीग 7 तारखेसावन सुरू. चर्चिल ब्रदर्साची पहिली मॅच 8 जानेवारीक मोहन बागाना बरोबर. कुळ कायदो दुरुस्तीचे प्रकरण वता वता थंय बीजेपीच्या आंगार येवंक लागलां. कुळ बीजेपीच्या मंत्र्यांक आडावन जाप विचारतात. सोमारा पेडण्या मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्यांत एका कुळान राजे नाल्लेकाराक इरार केलो. मंगळारा तेरेखोल गेल्ले कडेन पार्सेकाराक तेंच भोगलें. कुळाच्यो केशी कोर्टांत व्हरपाची दुरुस्ती फाटीं घेवपाचो खंय सरकाराचो विचार आसा. मात इलेक्शन जावन पळोवया म्हूण पार्सेकार पणजे येवन उलयलो. कुळ मुणकार कायद्याचेर मंत्र्यांक वता वता थंय जापो विचारप सुरू जाला. सोमारा गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यक्रमाकूच एकट्यान पंचायत मंत्री आर्लेकाराक जाप विचारली. मंगळारा केरी तेरेखोल नव्या पंचायत घराचे उक्तावण केल्ले कडेन मुख्यमंत्री पार्सेकाराचेरूय तोच प्रसंग आयलो. थंय पंचायत मंत्री आर्लेकारूय आशिल्लो. जातकच उलोवया म्हणून तरी तूं उलयता. हाज्या वयल्यान तुजी लेवल कळटा कितें आसा ती. हय मरे, हय पुरो बस विशय सोंपलो. शिस्त तुजी ना, शिस्त तुका सभेची कळना. हो जालो सोमारचो आर्लेकाराचो प्रसंग. आता मंगळाराचो प्रसंग पळयात. पूण कुळ मुणकाराचे पळय तुमी कितें केल्यात, गरीबाचो हटाव केल्यात तुमी. हांव सांगता तुमकां, लँड रिफॉर्म जे तुमी केलेले ते लँड रिफॉर्म तुमी तुमच्या हितून घातलेले. टेनन्सी ऍक्ट तुमी डिस्ट्रॉय केल्यात. हांव तुमकां सांगता, गरीब टेनन्सी ऍक्ट जो तुम्ही सुधारणा केल्या चुकीची केल्या हांव सांगता तुमकां. आणि गरीब 80-90% कुळ मुणकार गोंयांत आसात. तांकां तुमी कोर्टान धाडल्यात, हायकोर्टाक गेल्यात लोक उगडास तर हेचे. आणि तुमी हेचेर तर फाटीं घेयनात जाल्यार तुमचे आमी हे करता. हे तुमी सगळे बरें केल्यात, पूण हे एकूच वायट केल्यात. होय केल्यात. 9th अमेंडमेंट केल्यात. अरे 2000 अमेंडमेंट करूंक ना. 9th अमेंडमेंट केल्यात तुम्ही. लक्ष्मीकांत सर तुम आगे बढ़ो. लक्ष्मीकांत सर तुम आगे बढ़ो. तुम्ही कव्हर केल्यात. 90% गोंयांत बहुजन समाजाचे पोलीस आहात. भाऊ साहेब हांव फ्रीडम फायटरान सुद्धा काम केला. बहुजन साहेब बांदोडकरा बरोबर हांवें काम केलां. पयलो हांव पोलिंग एजंट भाऊ साहेबाचो. भाऊ साहेबाचो हांव पोलिंग एजंट पयलो 13 सालान. आनी भाऊ साहेब पासत हांव मरतलो. उगडास कर. मुखेलमंत्री सांगता की एग्रीकल्चर टेनन्सी ऍक्ट अमेंडमेंट करूंक ना म्हणून. जाल्यार तेणें म्हाजे लागीं येवन बसचें. 9th अमेंडमेंट केला 2014. आणि कितें केल्या, सगळ्यो केसी काडून कोर्टान धाडल्यात. आणि कोर्टांतल्यो केसी आतां आमकां हायकोर्टान वचोंक धाडल्यात सगळ्या गोंयच्या लोकांक. म्हणजे ताका कितें करूंक जाय, ताका फकत ह्या कुळ आनी मुणकाराचो सत्यानाश करूंक जाय. ह्या सीएमाक आनी पर्रीकाराक. ह्या पर्रीकारान आनी त्या नाटकर्णीन ह्या दोगांयनी मेळून हे अमेंडमेंट केला. कुळांक विचार पाचार करिनासतना अमेंडमेंट केलेले आहा. मुणकारांक विचार पाचार करिनासतना हे अमेंडमेंट केलेले आहा. आणि ह्यो असल्या मनशांक ह्या कावार करून उडोवंक जाय. त्या उपरांत पार्सेकार पणजे आयलो.
आणि पणजे येवन ताणें कूळ कायद्याचेर मिडियाक जाप दिली. कूळ कायद्याचेर सरकार मारते घेवपाची तयारी करता, मात आतां न्ही. रिव्ह्यू खंय इलेक्शन जाले उपरांत. परतूय बीजेपीच येतली म्हूण तो गृहीत धरून आसा. इवन त्या वेळार ज्या वेळार ही गजाल म्हणजे हे सनसेट क्लॉज आणि हांगा व्हरप, खंय व्हरप, कोर्टान व्हरप, हे विधानसभेत चर्चा जावन जाल्ले. चर्चेची हांव तेन्ना मुख्यमंत्री नासलो, पूण हांवें आयकल्ली आनी म्हाका रिकॉल करता ती गजाल की गोंय मुक्त जावन हो कायदो जालो आनी ताच्या नंतर आज 40-45 वर्सां जालीं. फक्त उताराचेर नांवां चडलीं, जमनी मालकी जाल्योच ना म्हणून. आतां कोर्टांत धाडपाक सुरू जाल्या उपरांत मागीर लोकांचे जे प्रत्यक्ष जांकां बाबड्यांक भोगता तांच्या कडल्यान लक्षांत आयलें की थोडो प्रॉब्लेम जाता म्हणून थंय. एक म्हणजे सगळ्यो कोर्टांत ट्रान्सफर जावपाक 1 वर्स गेलें, तो पर्यंत हांव मुख्यमंत्री जाल्लो. त्यामुळे म्हाजे कडेन जेन्ना विशय आयलो तेन्ना हांवें म्हटलें सनसेट क्लॉज काडून उडोवया, कारण वर्स हेतूरच सोंपलें म्हणून. मागीर सनसेट क्लॉज काडून उडयलो. दुसरी गजाल मागीर येवंक लागली मागणी कोर्टानसून परत रोखडे हाड. हांवें म्हटलें हे पळय, जर सगळो ट्रान्सफर जावपाक जर 1 वर्स लागला आनी आतां सगळ्यो पावल्यो आनी लगेच परत जर त्यो रिवर्स हाडपाक लागल्यो जाल्यार हे इट वील बी अ फ्युटायल एक्सरसायज आनी पिशेपणां जातली. त्यामुळे गेल्यो न्ही आतां, त्यामुळे 1 वर्सभर पळोवया. आनी वर्सभर पळोवन आतां सादारणपणे वर्सभर बीन जालां, पूण म्हाका दिसता आतां लगेच 8 दिसांत 15 दिसांत इलेक्शन्स घोशीत जातली. त्यामुळे जब्ब करून ताचेर पॉलिटिकल बेनिफीट घेतलो पार्टीन, हें कित्याक? वी आर ओपन. इलेक्शन जातकीर ताचेर निर्णय घेवचो. ह्या 8 दिसांत 15 दिसांत हो विशय जावचो ना. बट आय एम फेवरींग इट. म्हाका एज ऑफ नाव म्हाका जो ट्रेंड दिसता तें परत हाडप हें योग्य जातलें अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता इलेक्शन नंतर करुया, आमीच आसतले, कांय काळजी करनाका. एके वटेन शिक्षण माध्यमाचेर सुरक्षा मंच आनी आतां कूळ कायद्याचेर कुळा. इलेक्शन लागीं पावता तशें दर एकलो आपलो इशू तापोवंक लागला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, विलास आरोलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. ओडीपी हे बीजेपीचे पद्धतशीर करप्शनाचे टूल म्हूण आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उलयला. टीसीपीचे नेम धड्यार मारून लोकल ऑथॉरिटींक बायपास करून जाय तशे प्लान पास करपाक लागल्यात. सगळो प्लान इलेक्शन फंड उबो करपाक म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. काँग्रेस कोर्टांत वचपाची भाशा करता. बीजेपी काँग्रेसीचें शुद्धीकरण करता, ही खंय बरी गजाल. ओडीपी वेल्यान सरकारात पद्धतशीर भ्रष्टाचार चल्ला म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. That ODPs are being used as a tool to generate money for the elections 2017. काँग्रेसीचो जाहीरनामो गुजरात वा दिल्ली मॉडेल नासतलो, तो खंय गोंयचेर फोकस आसतलो. We don't want to have a manifesto which is a Gujarat model or Delhi model. It will be purely a Goa model manifesto. A manifesto which will be more realistic. काँग्रेस सोडटल्या वेल्यान लुइजियानान बीजेपीक तोमणो मारलो. I am happy that they have taken our garbage to enrich themselves. 70 युवा मोर्चा इलेक्शन कमिशना कडेन रजिस्टर जाला म्हूण मिडियान विश्वजिताक 2-4 आडवे तिडवे प्रश्न घाले. विश्वजित राणे म्हणटात तो खंय 70 युवा मोर्चाचो मेंबर ना, तो काँग्रेसीचोच. Sir, is it true that you've registered a political party? I am not a member. Have you registered it? Or is the Sattari Yuva March a registered political party? Only one is registered or many are registered? No, I'm asking you, sir. I am not registered. But has the Sattari Yuva Manch or Sangh been registered? I have no idea. I have no idea. That's why I'm sitting here. Okay. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. जीसीएच्या आनीक एक बीसीसीआय फंड फ्रॉड एक्सपोज जाला. 1 कोटीचे फ्रॉड. अध्यक्ष चेतन देसाय, तेन्नाचो ट्रेजरर बाळू फडके आनी मेंबर अकबर मुल्ला आनी त्या वेळावेलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार हांणी बीसीसीआयचो 1 कोटी फंड उखल्लो आनी जीसीएक तोपी घाली म्हूण इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलान 4गांचेरूय आनीक एक एफआयआर घाला. 2006-07 खंय बीसीसीआयन जीसीएक 1 कोटीचो टीव्ही सबसिडी दिल्ली. 4गांनी मेळून ते अकावंटा वयल्यान भायल्या भायर नाच केले.
case of cheating and misappropriation is being booked, in which an amount of 1 crore that was disbursed by BCCI in the name of GCA has again been siphoned off, and the possible suspects are Chetan Desai and Akbar Mullah, and the complainant here is an ex-Ranji player, Mr. Nilesh Prabhu Desai, and we are registering an FIR to that regard. GCAचो आदलो सेक्रेटरी चेतन देसायान बनावट डॉक्युमेंट दिवन शिरोडा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन अकाउंट उगडिल्लो म्हूण प्राथमीक चौकशेत पुलिसांक कळला. तेन्ना अकबर मुल्ला सोसायटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. अकबर मुल्लाच्या सांगण्यावेल्यान चेतन देसायान खंय ICICIच्या फोंड्या ब्रांचीत सेल्फ ऑपरेटिंग अकाउंट उगडलो. त्या उपरांत टीव्ही सबसिडी म्हणून BCCIन इश्यू केल्लो 1 कोटीचो चेक शिरोडा अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान ICICI बँकेत घालो. चेतन देसायान खंय 2 महिन्या भितर सेल्फ चेक दिवन सगळी रक्कम काढली. This again in the year of 2006-07. See, the modus operandi that so far preliminary investigation has revealed is similar to what we had found out in the earlier case of GCA, wherein the amount was siphoned off by opening a fraudulent bank account, in DCB. Similar modus operandi has been followed in this case as well. पुलिसांनी त्या वेळा वयलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर आणि तेन्नाचो ट्रेजरर बाळू फडके हांकां आरोपी केल्यात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण हे केशीत पुलीस चेतन देसाय आणि अकबर मुल्लाक अटक करूंक शकतात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर मुकेश कुमार. एक ब्रेक.